महाशिवरात्री सगळ्यात व्हडल्या प्रमाणात गोंयांत खूप पयलींपासून आमच्या हरवळेच्या रुद्रेश्वर स्थानात मनयली वता। ही काल रातच्यान सुरवात जाता ती आज दीसभर रुद्राभिषेक आणि त्या निमित्तान गोंयभरांतले सगळे लोक महाशिवरात्रीक रुद्रेश्वराचें दर्शन घेवपा खातीर खास करून हरवळे येता। आज सकाळी फुडें रुद्राभिषेक सुरवात जाला। सकाळच्यान लोकांक डायरेक्ट लिंगाचेर अभिषेक करपाची संद रुद्रेश्वराच्या देवळात कायमची मेळटा। एकंदर आमचे ॲडमिनिस्ट्रेशन आणि रुद्रेश्वराची देवस्थान कमिटी हे सगळे कॉर्डिनेट करता। खूप बरें दिसता की कोविडांतल्या उपरांत पयलेच फावटी इतक्या मोठ्या प्रमाणात गर्दी रुद्रेश्वराच्या हरवळेच्या देवस्थानात पळोवपाक मेळटा। फेरी उत्सव आसतलो, बाकीचे सगळे खूप व्हडल्या प्रमाणात ह्या कार्यक्रमा खातीर हांगासर हजर आसा। हांव परत एकदा देव रुद्रेश्वरा कडेन मागता की हो उत्सव दर वर्सा प्रमाणे खूप मोठ्या प्रमाणात हो साजरो जाता, तो अजूनही मोठ्या प्रमाणात हांगा साजरो जावचो आणि सरकाराच्या वतीन हांगासली उरलेली जी कामां आसा ती पुराय करपाचो संकल्प मुख्यमंत्री आनी आमदार म्हणून म्हज्या मनात आसा। तो जाता तितके बेगीन हो प्रकल्प पुराय जावपा खातीर सरकाराचें सहकार्य आसतलें। म्हज्या बरोबर ह्या कमिटीचे अध्यक्ष बाब यशवंत माडकर आसात, आमच्या हरवळे गांवचे माजी सरपंच आनी विद्यमान पंच बाब संजय नाईक आसा, त्याच बरोबर कुंडल्या गांवचे आमचे पंच बाब दामू पेटकर, बाकीचे सगळे जाण हांगासर हजर आसात। हे सगळे जाण म्हणजे महाजन आनी बाकीचे ॲडमिनिस्ट्रेशन पुराय आमची कंप्लीट कार्यक्रम खूप बरो जावपा खातीर सातत्यान सगळे वावुरता। समेस्त गोंयच्या लोकांक आयच्या ह्या जयंतीच्यो आमच्या ह्या उत्सवाच्यो खूप खूप शुभेच्छा। आज महाशिवरात्र आसा, ह्या निमित्तान आज हांगा आमी रुद्रेश्वर देवस्थानात आसा, हरवळे आसा आणि आत्ता आमी हांगाचेर अभिषेक केल्लेलो आसा। म्हाज्या बरोबर आसा आमचे दिलीप गांवकर आसा, ह्या देवस्थानाचे कमिटीचे मेंबर सुभाष किनळकर आसा। हांव ह्या शिवरात्रेच्या निमतान सगळ्या गोंयकारांक शुभेच्छा दिता आणि मागता की सगळ्यांचे जीवन सुखमय, शांतिमय आणि आनंदमय जावनी आणि सगळ्यांक भरभराटेचे जावनी, सगळ्यांचे हेल्थ बरें आसूनी, सगळ्यांचे बिझनेसान प्रोग्रेस जावनी, सगळ्यांचे एज्युकेशनान हे जावनी, सगळ्यांक ही शिवरात्री बरी वचची म्हणून इच्छा मागता, देवा कडेन मागता हांव। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.